Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. म्हणून सरकार जर एक 2 दीस सरकारान पयलें सांगपाचें अरे बाबा तुमकां कितें जाय पळय ते एक म्हयन्याचो स्टॉक तुमी करून थेया. आपण एक 2 दिसांनी लॉकडावन पूर्ण लॉकडावन आमी एकदा दोनदा करया. एक तो एक्सरसायज करया आनी ह्या एक्सरसायजांसून आमकां कितें फ्रूट मेळटा पळय तें नक्कीच. म्हाका दिसता तर तशें केलें 15 दिसाचो लॉकडावन केलो आनी प्री प्लॅन कोणाक टेन्शन ना. तूं तांदूळ एक पोतीभर हाडून थंय 15 दीस पेज निवळ काडून आमी काडया. कांय चिंता करपाची गरज पडली जाल्यार 15 दीस एक्सटेन्शन करया. मुख्यमंत्री म्हणतात जे कोण उलयतात ते तांचे मत. ग्रुप मेंबर मांद्रेकारान म्हटलं दयानंद मांद्रेकारान की 1 म्हयनो तरी लॉकडाऊन करपाक जाय. 15 दिसांचे प्रत्येक जाण जाय ते म्हणत आहा जाल्यार ते प्रत्येकाचो व्यू आहा तेजेर हांव कितें. मुरगांवचे 2 नगरसेवकांक कोरोना बादलो. मांगरा सयत वास्कोंत केशी वाडत आसा. वास्को खारेवाड्याक लघु प्रतिबंधीत वाठार म्हूण घोशीत करात म्हूण मागणी. एक कितें आहा मायक्रो कंटेनमेंट झोन जावपा जाय आसलें हिंगा. हें कित्याक जावपा जाय आसलें एक मास जे वाड्यान रावपाचें ह्या वाड्यान रावताय ते भाव भयणांक सारकें एकान एक चॅक करपा जाय आसलें. बॅरिकेड्स घालून सगळे भावांक जे ह्या वाड्यान रावताय हें सारकें गरज. चिखले एका फामिलींतले 7 जाणांक कोरोना बादलो. केस एकाच फॅमिलीन 7 केसी जाल्यो आनी टेस्टिंग करून घेतले. फूल वाडो अख्खो वार्ड सॅनिटायज करून घेतला. पयलीं तेंचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह येयल्लो पण परत काल कन्फर्म करून परत तेंचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयल्ले आसा. Now almost 20 people have been tested and we are waiting for their test results. Meanwhile the entire area has been sanitized thoroughly. सावड्डे आणि असोल्डा कोरोना दुयेंती सापडले. असोल्डात 3 दीस व्यावसायिक आस्थापना दुकानां बंद. असोल्डा विलेज पंचायतीच्या वाठारान आयज एक कोरोना पॉझिटिव्ह केस सापडले आहा. तो ताका लागून आमी तातडीन आयज असोल्डा विलेज पंचायतीच्या मेंबरांक सगळे आपोवन एक पंचायतीन एक मिटींग घेतली आनी मिटिंगेक आमी अशें थारलें की सगळे जे कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट शॉप्स आसात जितले असोल्डा विलेज पंचायतीच्या वाठारान की तांकां एक वॉलंटरी 3 दीस आमी बंद करपाची रिक्वेस्ट केल्या आनी जशें आमी सकाळच्यान तांकां सांगून हे रिक्वेस्टान सगळ्यांनी आमकां मान्यताय दिल्ली आसा. लोटले केशी वाडल्यो. दुकानदारांनी गायडलायन पाळची म्हूण पंच वांगड्यांनी दुकानवाल्यांक सांगला. दुकानां सांजे 7 बंद. And we did it such a way that we went to each and every shops and informed them and shared about the safety of this village so that we don't cause more trouble and get people into trouble. The third thing was the timings. The timings was 7 to 7. And the most important thing was social distancing, not crowding. क्वारंटीन जाल्ल्यांचेर लक्ष दिवंक पंचांक हक्क लेखी दिवचे. We have no powers given to us. As a panchayat member, we would want to do something good. We want to be the front warriors for our village. But there are no powers given to us. We have nothing that is given to us in writing. It's just that the government is using us. They are sending us the details of all those people who are traveling and coming back to the villages. So what is it that you all expect from us? Just to make sure that they are staying in their home quarantine, they are doing that? Or is it that you really want us to work for our community? Yes, we want to work for our community. So give us those powers, give us that something in writing wherein we can approach people and do something for our village. प्रियोतले 50 जणांक मुख्यमंत्री मदत निधीचे चेक दिले. फक्त ठराविक ज्यांका सामकीच हालाकीची परिस्थिती आसा अशाच लोकांक ते काही गोष्टी दिल्ले आसात. म्हज्या मतदारसंघान ऑलमोस्ट एक 50 लोकांक जणांक ह्यो आमी चेक संपूर्ण केल्लो आसा. म्हापशा गंगानगरात केस मारपी कोरोना दुयेंती. गंगानगर वाठार 4 दिसां खातीर सील. तो एरिया सॅनिटायज केला. इवन तो आमी हें केला कंटेन केला एरिया. तो सद्याक जाता तितलो लोकांक आमी रेस्ट्रिक्ट करूं मुवमेंट बी कितें आहा पळय तितलें करूं. तो कांय सिम्पटम्स दाखयना. ही सिम्स टू बी डुईंग ऑल रायट. मातसो भियेला बट अदर दॅन दॅट एवरीथिंग सिम्स टू बी अंडर कंट्रोल. सील म्हटल्यार तो आख्खो जागोत आमी बॅरिकेड केला. पुलिसांनी बॅरिकेड केला आनी त्या लोकांक आमी मुवमेंट करूंक दिवचे ना फॉर द 4 दिसां खातीर.